प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 5 ते 25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 5 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताची पोतीन एलिझाबेथ नांवाची आरोनाचे सोस्तेची आसली. चुकय नासतना सर्वेस्पराचे सगळे आज्ञा आनी फर्मावणे पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार नितीवत आसली. तांकां भुरगें बाळ नासलें, कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय उत्तार पिरायेक पावलेलीं. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा कोत्ता आसतना याज्ञिकी सेवेचे चाली प्रमाणे ताचेर सोड पडलेली देखून धूप जोडोवंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी ताचेर कांपेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास, तूं कांपो नाका. तुजे मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुवांव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुशवांतावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतादुवांक सर्वेस्परात तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेकाताय तो ओडून हाडटलो. फितुरांक तो नितीवण मनशाची जाणवाय शिकयतलो. आनी अशें सर्वेस्पराक पुर्ती एक परजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मोन आनी बोळ घेवन चलतलो. झकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन उत्तार पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव देवाचे फुड्यान उबो आसा तो गाब्रियल. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पळय, म्हजे उतरांचेर तुवें भावार्थ दवरूंक नाय म्हूण हे वस्तू घडो पर्यंत तूं मोनो उरतलोय. तुज्यान उलोवंक जावचें ना. म्हजी उतरां मात तांच्या वेळार पाळोवन येतलीं. इतलें म्हणसर लोक झकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येद्दो उशीर जालो म्हूण पळयोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताचें नजो जालें देखून पवित्र स्थानांत एक दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं. तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मोनोच उरलो. ताचे सेवा धर्म सेवेचे दीस भोवतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी ताची पोतीन एलिझाबेथ गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाल दिश्ट घालून मनशा मोदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जुआंव बातिस्ताच्या जल्माची वेसबी. आनी जुआंव बातिस्ताचो जल्म कसो जालो काय? कशे भाशेन एलिझाबेथ आनी झकारियान जुआंव बातिस्ताक ह्या संवसारान हाडलो? आमी खरें हें उतर बारीक आयकलां जाल्यार आमी पळयता की दोगांय झकारिया आनी ताची पोतीन एलिझाबेथ जाणटे पिरायेच पावलीं आनी जाणटे पिरायेर भाव भयणीनो आमी सगळीं जाणो भुरगीं जायना. एक बायल जाणो एक फावटी तिचो वेळ काबार जातकूच तिका भुरगीं जायना आनी असलो वेळ पावल्लो की एलिझाबेथ आतां भुरगीं हाडपाक तिका जायनासलें, कित्याक ती आतां जाणटी पिरायेचेर आसली. झकारिया जाणटी पिरायेर आसलो आनी ती आतां देवाच्या मोगान आसली. म्हणजे एलिझाबेथ मागणें करीत आसली. झकारिया एका याज्ञिकाच्या फामिलींतलो आसलो
आनी ताका सोड घालून ताका देव मंदिरान तिचोर धूम घालचो पडटालो, तो तें काम करतालो. आनी भाव भयणीनो, तांकां आजून पासून भुरगें जायनासतना बी तो आतां विश्वासी रावल्लो देवाच्या कामान. ही सगळी खबर आमकां गरज. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां सगळें मेळटा, देव आमकां सगळीं बेसावनी बोत्ता, तेन्ना आमकां आर्गां जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू अशें म्हणूंक जाता, कित्याक आमच्या जिवितान सगळें बरें चलता. पूण जेन्ना आमी मागणें करता आनी आमच्या मागणेचो जबाब आमकां मेळना, वो आमकां कितें मेळपाचें आनी तें आतां उशीर जालां, तें आतां इतले बेगीन आमकां मेळपाक ना, तेन्ना आमी कितें करता? आमी देवाचेर रागार जाता काय? आमी 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 मागणें करपाक सोडटा काय? आमचो संबंद देवाशी धरपाक आमी बंद करता काय? आमचो बावार्थ जाता ल्हान जाता काय? ह्यो सगल्यो वस्तू आमीच जाणो भाव भयणीनो. आनी जेन्ना हें घडलें जाकार्या आनी एलिझाबेथा बरोबर, की तांकां भुरगें नासलें, त्या वेळार जेन्ना कोण एका गोरकाराक आनी एका पत्नीक भुरगें नासलें तेन्ना सोबे माजार लॉस जाताली तांकां. लोकां बरोबर लॉस जाताली. लोक म्हणटालो की ही पातकी, ही बरी मनशां न्हय, देवान तांचे शिराप घातला, असलें चिंतप आसलें त्या वेळार. म्हणटच एलिझाबेथ आनी झॅकर्या एक लोजेन आतां आपलें जिवीत जियेतालीं, कित्याक ती समजतालीं की देवान तांकां नाकारल्यान, देवान तांकां पयस केल्यान, देव तांकां तांचो मोग करिना. पूण एलिझाबेथ आनी झॅकर्या आपल्या कामाचेर, आपलें कितें करपाचें धर्माचेर ती विस्वासी रावली. आनी एक दीस भाव भयणीनो, आमी आयज आयकलां की जेन्ना झॅकर्या देव मंदिरान आसलो, तिचो गाब्रिएल येता, आजबडो गाब्रिएल येता आनी ताका सांगता, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुका एक पूत जातलो, ताचें नांव तूं जुवान दवरतलोय. आनी तो आपल्या मांयच्या कुसब्यान तो पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी सोरेस्पराची तयारी करतलो. सोरेस्पराची तयार करतलो म्हणजे देवान जुवान बातिस्ताक तयार केल्लो, धाडलेलो ह्या संवसारान जेजूचें शिकोण लोकांक तयार करपाक, लोकांची काळजां. आनी बाबा आमी आयकलां ह्या दिसांनी की कशे भाशेन जुवान बातिस्त व्हड जातकच ताणें कशे भाशेन आख्ख्या इस्रायली प्रजेक तयार केली जेजूचें उतर आयकोपाक. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय हा एलिझाबेथाचेर आनी झॅकर्याचेर. कशे भाशेन ती विस्वासी रावली, कशे भाशेन देव तांकां विस्वासी रावलो. इतलीं वर्सां रावन तांकां भुरगें जायनासतना ती रावली, पूण ती देवाचें आपलें मागणें करपाक, वो जें तांचो कितें काम करपाचें आहलें देव मंदिरान, वो जी सेवा करूंक जाय आसली ती बंद करूंक ना. आनी भाव भयणीनो, शेकीन देव जो विस्वासी आसा, ताणें झॅकर्याच्या आनी एलिझाबेथाचें मागणें आयकलें, ताका एक भुरगो दिलो आनी जुवान बातिस्त ह्या संवसारान. आयज आमी जेन्ना हें शिवोर्तमान आयकता, आमी कशे भाशेन जियेता? आमी खरेपणी देवाच्या उतराचेर आमी रिगून रावता काय? और 1 म्हयनो, 2 म्हयने, 3 म्हयने, वा थोडे सुमान भर आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी आमकां जाबाब मेळना, आमी देवा कडसून पयस वता काय? आमी म्हणटा ही उतर चलना. ह्यो एलिझाबेथ आनी झॅकर्या इतलीं वर्सां रावलीं विस्वासी, तेच भाशेन आमकां आयज भाव भयणीनो विस्वासी रावपाक, देवाच्या उतराचेर रिगून रावपाक आमकां एकदम गरजेचें. कित्याक देव विस्वासी आनी आमी जेन्ना विस्वासी रावता, जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितान खरेपणी घडून येतलें, आमकां तें फाव जातलें. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, उतराचेर नियाळ करुया, उतरा प्रमाणे चलया आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितान रिगून धरून, आमच्या काळजान रिगून धरून, तें आमी पाळून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.